Jesu mogar uda kitlo movar istam so amche sangi disrat rauta amka sambal salaita tache bagar her kor asa संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवी मोगासो ताची बगर हेर कोर आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवी मोगासो काकुताची केदी वर्ती बीग मोतीसो दर्यो तो वेचैकत्म्या पोटलून धरता आपल्या रक्तान आणयता बाबा दिता तांकां ओपून कुर्बेशिल्यान मेळटा आपले रक्त मांसांकां खावो तांचे दैतो एक जाता बाबा दिता तांकां ओपून कुर्बेशिल्यान मेळटा आपले रक्त मांसांकां खावो तांचे दैतो एक जाता ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आसच्या म्हज्या मोगाळा सोम्या सोडवंदरा तुका आराधन करूंक तुजे संगता हो वेळ करसूंक तुजे मुखार तिंबयेर हांव आसा हो थोडो वेळ तुज्या संगतपणाचो अनुभव म्हाका दी एक कोटीत रितीन आमी हांगासर मागता आसतना तोच एकवट आमचे थंय आसा सो कर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या मध्ये तो एकवट तूं वाडय मोगाळा सोम्या जेजू प्रत्येक रितीन अकरेच्या दिसाचे नोवेन आज आमी चलयता आमच्या कुटुंबा बसोत आमी मागता आमच्या कुटुंबा बसोत तुजें बेसांव घाल आमची कुटुंबा एकवटीत तूं दवर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एका काळजाची एका मौनाचे जावन हास्याक तुजी कृपा लाभय मागणें आमकां एकवटीत दवरता आनी खंडीत जावन आयच्या दिसा ह्या वेदी बोवारी जर आमी आसाव जर आमी एकवटान एका काळजाचें जावन आमी आसाव तर खंडीत जावन तूं आमचें मागणें आयकताय
तुवेंच म्हळाय जेजू खंय दोग वा तेग म्हज्या नांवें सांगता येतात थंयसर हांव आसा. आज प्रत्येक रितीन सुम्या तुजी कृपा आमकां हर एकल्याक लाभय म्हूण आमी मागता. एकवटीत आमी रावंक तुजो आधार आमकां दी. आमेन. आमी बसया. मोगाळ पावनो भयणीनो सुम्याच्या समकर आमी आसा. एक भर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्या. सुम्याच्या संगतपणांत जर आमी आसता आमकां निरासपण भोगना. सुम्याच्या संगतपणांत जर आमी आसता आमकां बेजाराय जायना. सुम्याच्या संगतपणांत आमी आसता त्या दळाच आमकां संतोष मेळटा. जेजूच्या मरणा उपरांत निरासपणांत बुडलेल्या आपोस्तलांक जेजू तांचे मोदेगांत येता आसतना ते सांगता आसले, सांगता मागणें करनासले आनी तो वळो जेजू थंयसर येता. वही मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सांगता एकवटीत रितीन जर मागता आसतना तो वळो सोमी आमचे सवे आसता. एक भर आमच्या कुटुंबांचो उडास आमी काडया. आमच्या कुटुंबांत आमची जबाबदारी उडासाक हाडया. आमची कुटुंबां एकवटीत दवरलेल्या खातीर सोम्याक आतां अर्घां दिवया. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांनी आमकां हर एकल्याक ती जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी जर हांव बऱ्यान करता तर म्हजें कुटुंब एकवटीत उरोवंक साध्य जाता. खंयचेंय तें जावं दी, एक संघटन जावं दी वा एक फिरगत जावं दी, एक वाडो जावं दी, जर म्हजी जबाबदारी हांव बऱ्यान करता तो एकवट थंयसर आसता. आमच्या जबाबदारी वयर एक नियाळ करया. म्हाका दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान हांवें केल्या गी. म्हज्या जबाबदारेंत हांव सगळ्यांक एकवटीत दवरूंक सकलांगी. खंडीत जावन सोम्यान म्हजेर आशिर्वादां घाल्यांत म्हजे सांगता तो आसा. आमच्या कुटुंबा पासत सोम्याक अर्घां आमी दिवया. आमकां दिल्ले जबाबदारे पासत ताका अर्घां दिवया आनी अर्घां गितां मुखांतर सोम्याची स्तुती आतां आमी करया. अर्घां गीत गायता आसतना तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुमच्या कुटुंबाक मेळिल्ले उपकार उडासाक हाडा. पेज नंबर 193 193.
मुगाच्या भावानो बहिणीनो, जायते पावटी एकवटीत आसतना एकवटांत आसतना जायते जण जायते पावटी थोडे जण थंयसर एकवट पळोवन मोसोर बगचे आसतात. एकवट पळोवन सांगता आसचें, एकवटीत आसचें सोंसाना. थोडे पावटी मस्त संगतीनी जावंक बरो. एकवटीत आसतना थंयसर कितले सगळी तेंप इश्ट एकवटीत आसले शुल्लक कारणाक लागून वांटे फांटे जाल्ले आमी पळयता. पूण एकवटीत रावंक कोणेय अडखळ घाल्यारी मागणें आमकां सांगात दवरूंक कृपा दिता. किर्तनकाराची उतरां बऱ्या आनी खोट्या मनशाची गत कितें जातली म्हणून किर्तन 30 आनी 7 अशें म्हणटा. खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाका. खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाका. वायट करतल्याचो मोसोर करनाका. कित्याक करडा बरी, करड तुमी पळयलां, करड पळयलां न्ही, तन करडा बरी ते सुकतले, 5व्या तना बरी ते भावतले. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर. उपरांत 4थ्या अध्यायान थंयसर 4थ्या अवस्वरान थंयसर तो म्हणटा सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, ताजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. मोगाच्या भावानो बहिणीनो, कीर्तन लगभग 40 अवस्वर आसात. घरा वचून तुमी वाचची येता. आमचें जिवीत आमी कशें बांदून हाडी जाय म्हणजे सर्वेस्पराचेर बरवोसोन आमी जर जियेता एकवटीत रावोंक आमकां साध्य जाता. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांशान आमी आयकलां पवित्र पुस्तकांत थंयसर सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचो उल्लेख पवित्र पुस्तक करता. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत कशें ते येतले सांगता येतले, कशें सांगता येतले. एका काळजाचे आनी एका काळजाचे आनी एका मोनाचे जावन ते सांगता येतले. आनी जे कितें तांचे थंय आसलें ते एकामेकाक सर्ती कितें आसलें ते एकामेकाक वांटून घेतले. आनी
तांचो एकवट सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचो आमी आयकल्यार तो एकवट आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत एक क्रिस्तांव जावन सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचो एकवट आमी आमचो करून घेवचो असले व्हडल्यो व्हडल्यो अशें तांकां सांगाता येवंक इगर्ज म्हणलें नातलें तांच्या घरांनी ते सांगाता मेळटले केवल सुम्या खातीर सांगाता येतले देखून केदाळा तांचें मन उक्तें आसता केदाळा थंयसर एकामेकाक वांटून घेवचो मनोभाव आसता थंयसर एकवट सडता मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज आमकां आमी विचारूंक जाय म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगेचेंत एकवट हाडचे तसलो व्यक्ती हांव जावंक पावलांगी आमकां आमी विचारया सगळ्यांकी एकवटीत दवरूंक तसलो व्यक्ती सगळ्यांकी एकवटीत दवरचे तसलो मनोभाव म्हजे थंय आसा गे बांदून हाडूंक मस्त कश्ट न्हय एक घर बांदचें जाल्यार तांदूळ कितले पुरा कश्ट आसात गोत आसा फावंडेशन जायचे ताचे उपरांत फावंडेशन स्ट्रॉंग आसचे ताचे उपरांत पातोर घालीचे ताचे उपरांत रेव जायचे सिमेंट जायचे ताचे उपरांत उरलें सकट डिजायन आनी पुरा जायचे एक घर बांदिचें जाल्यार उण्यार उणें 6 म्हयन्यांत 1 वर्स लागताच पयलें जर तें कोसलोन घालूंक आसा 1 घंट्यान घाल्यार JCB हाडल्यार 1 घंट्यान कोसलोन पडटा पयलें बांदूंक एकवटीत रावोंक कश्ट आनी जर आमच्या मनोभावांत आमी एकवटीत दवरचे तसलो मनोभाव आमचे थंय आसा त्या दाळा आमची कुटुंबां जावंक पुरो आमचे वाडे जावंक पुरो आमी खंयसर आसाव सगळ्यांकी सांगाता दवरूंक साध्य जाता तसलो मनोभाव आमचो जाय तसलें चिंतप आमचें जाय आनी तो वळ मात्र सगळ्यांकी सांगाता घेवन वचोंक साध्य तर तिजो कडेन विचारया म्हजो मनोभाव कसलो म्हज्या उतरा वरवीं म्हज्या करण्या वरवीं हांव सगळ्यांकी एकवटीत दवरूंक सगळ्यांकी वा म्हज्या नडत्यान म्हज्या करण्या वरवीं म्हज्या उतरा वरवीं वांटे फांटे हांवें केल्यात आमकां से सवाल आज विचारया मोगान जियोंक एकवटीत रावोंक तसो तुमी आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया आमकां आमी सोम्या थंय समर्पण दिवया ह्या वेळार सोम्या थंय संपूर्ण भरवस दवरन आमी खंयसर आसा थंयसर एकवट हाडचें तसलें मनशां आमी जावंक सोम्याचो आदार आमी मागया
सोम्या म्हाका एकवटीत रावचे तसलो व्यक्ती म्हाका कर म्हणून आमी मागया. आमी दिंबी घालया. आमची मागणी प्रार्थना त्या सोम्या मुखार आमी भेटयता आसतना प्रत्येक तरान आमी हांगासर हांवें इरादो सांगता आसतना मौनपणी तुमच्या मतीन दिसता त्या इराद्या पासून तुमी मागचें. मागया आमी पवित्र सभे पासून सर्व ख्रिस्ती भावंडां पासून जे कोण जेजूक फाती येतात तांचे पासून आमी मागया. ह्या हप्त्यांत ख्रिस्ती एकवटा खातीर विशेष मागणी आमी भेटयता. जावंक पुरो आमच्या विचार मध्ये, जावंक पुरो आमच्या संबंधा मध्ये आमी सोम्याक उक्त्यान प्रगट करता. पुणू आमी एका काळजाची सावन एका पाक्या भितर सोम्या आमकां सगळ्यांक हाड म्हणून मागया. मागया आमी आमच्या देशा पासून, आमचो देश विभाजन करूंक, लोकां मदें मनस्ताप हाडूंक जायत्यो शक्त्यो आसात. पूण एक राष्ट्र म्हणलें भोगाप येवंक आनी प्रत्येक तरान आमी सगळे एकवटीत भारताचे नागरीक म्हणलें समजूंक सोम्याचो आदार कृपा आमी मागया. मागया आमच्या कुटुंबा पासून आमची जबाबदारी समजून आमी हर एकल्यांनी त्या जबाबदारी प्रकार जियोंक, आमची कुटुंबां आमचे थंय आसतो मनस्ताप पयस करणं, राग मोसोर द्वेष हगे सगळें पयस करणं, एकवटीत कुटुंबां बांदूंक सोम्या आदार दी म्हूण मागया. मागया आमच्या वाड्या पासून आनी तशेंच फिरगस कुटुंबा पासून आमकांच सोम्याच्या पांयातळी दवरन सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी आयतेन जावया. आमकां हर एकल्याक सोम्या सगळ्यांक एकवटीत दवरचें तसलें मौन म्हाका दी म्हणून आमी मागया. येद्या व्हडा साक्रामेंताक गीत आमी गावया. Sacramenta,
सीधा तुका दोघांच्या स्पिरिटा समासमी नावार्धा प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कसाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदां समजे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससना देव बरो दीस देव मोगाळ भावानो भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी नव्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता हेजे मिसाचे इरादे डिलन डिसोजा बैदाल बिवाडो गॉडविन आनी जोस्ना बैदाल येवाडो स्कॅरलेट डेरा UK रॉबर्ट वेगस आनी कुटाम मंगलोर फ्रांसिस डिकॉस्टा आनी कुटाम भटकळ तांच्या संगता आमच्या इराद्या पासून ते सावन पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज विशेष रितीन आमी एकवटीत रावचे बसत मागता आनी जर आमी हांगासर आसाव हाका समेन्स कारण आनी त्याच कृपेन सुम्याच्या कृपेन आमी हांगासर एकवटीत जावन आसाव देखून सुम्याक आजर गांदिवंक आमी हांगासर आसाव प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबां खातीर ताणें वतल्या बेसांवां खातीर तशेंच विशेष रितीन आमी मागतले हांव कुटुंबां खातीर तसो सुमी आमकां सर्व आशिर्वादांनी भरलेलो आमकां एकवटीत रावोंक आदार दिवन दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया
संगता आमी म्हणया हांव भातकी सर पदवीदार थंय वाग आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्यानुसरण सांगता मनान चिंतून तनानुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बघ्या सदांच संखार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनंती करात मन प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र त्यागाती देवा बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू मोरे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मगाच्या उजान भेटवून भाग्यवान लॉरेन्स दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवान जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिफत लागीं हाडल्यात. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवट लायली ताणेंच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदें
उबारलो दुस्मान कायसो पागोर आपल्यास रक्तामासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला अशें 2 लोकांतावन आपणा थंय एक नवी परसा रोसून ताणें शांती स्थापन केली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पोराक दिनवासोया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सर्वेस्पोराक दिनवासोया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. इस्रायलाची भुरगी सर्वेस्पोरा वांकडो म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. आरोणाची घरणी म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्पोराची भक्त करतली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्पोराक दिनवासोया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातो जालो बांदपाचो मोल्या फातो. आपले सर्वेस्पोराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दिसो आयसो सर्वेस्पोरान केल्लो संतोष उल्हास आमी भोग्या. सर्वेस्पोराक दिनवासोया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सर्वेस्पोराक दिनवासोया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. Alleluia, 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 Alleluia. बऱ्यानी उदर कळचन उतर ऐकून ते सांभाळता आणि आपले तिरासणेन फळ दिता ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. देखून सदस हांव तुमकां सांगता जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एका मोनाचेर जावन खंयची एक वस्त मागते जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नांवें सांगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगांत. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत ल्हान भुरगीं आसता आसतना ते पजल गेम आसता. भुरग्यांक घरा कळीत आसा पजल गेम म्हळ्यार मस्तू संगती ब्लॉक्स आसतात, ते ब्लॉक्स बांदूंक आसता आनी ते ब्लॉक्स बांदता आसतना थंयसर एका वयर एक एका वयर एक एका वयर एक दवरन तें तो गेम आसता. तुमगेर घरा ल्हान भुरगीं आसल्यार तुमी पळोवंक पुरो. आनी तें जाल्या उपरांत सुमार टावर तें वयर गेल्या उपरांत जर कोणेंय ताका हात लायल्यार सगळें वयता सकयल म्हणसर कोसलोन पडटा. हांवें उडोवलेक दृश्टांत दिल्लें, एक घर बांदूंक आमी कितले कश्ट करता तेंच कोसलोन घालूंक बारीस सुलाप म्हणून सांगलें. आनी खंडीत जावन त्या भुरग्यांनी खेळच्या त्या खेळांत तें बांदूंक बारीस कश्ट तितलें सुलाभ ना. एका वयर एक दवरन येता आसतना एक पडल्यार परतून जोडसीचे, परतून घालीचे, परतून वयर करीचे. पूण सगळें तें काडूंक मस्तू सलीस एक हात लागल्यार पावता. तशेंच आमच्या जिवितांत परत सांगचें, आमच्या जिवितांत बांदून हाडूंक, एकवटीत रावोंक, एकवटीत दवरूंक मस्त कश्ट. पूण ते मोडून घालूंक मस्त सलीस. आयच्या दिसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां हर एकल्याक कोणें सांगत हाडिल्लें, कोणें सांगत हाडलां आमकां सगळ्यांक. क्रिस्तान आमकां हर एकल्याक सांगत हाडलां. जर आमी सकड हांगासर सांगत आसांव तर क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमी हांगासर आसांव. आनी प्रत्येक तरान आमकां क्रिस्तान एकवटीत दवरला. ह्या पासून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय. जर आमचो एकवट सांगतपण बरें आसा तर क्रिस्तस हाका कारण. जर आमचे मदें वांटे फांटे आसात, जर आमचे मदें जर थंयसर मानस्ताप आसा, राग आसा, मोसोर आसा, एकामेका मदें आमी उलयना तर हाका कारण क्रिस्त न्हय. हाका कारण आमचे थंय आसचें ती वायट सकत जावंक पुरो, सैतान जावंक पुरो. बरें करता आसतना सैतान विग्गीन हाडटा गे, वय न्हय. बरें जावंक तो सोडना म्हणटात मस्तपोटी. सांगाता एकवटीत आसता आसतना कांय एक कीड थंयसर रिगल्यार पावता. धर्मदत्ताच्या कृत्य पुस्तकांत हांवें ओडल तुमकां सांगलें कशें तो लोक एकवटीत आसलो आनी तांचें जिवीत कशें आसलें म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. आनी थंयसर ते एकवटीत आसोंक सोमयानंद तांकां सांगता हाडले. थंयसर पळया तोळ पवित्रत्म्यान बरोवन पवित्र स्नान घेतल्यांक थंयसर ते एकवटीत आसले जाल्यार जावंक बरो घरांत विरोधपण आसलें जाल्यार क्रिस्त थंय भवार्थ दवरन ते एकवटीत आसले जाल्यार ताका कारण सोमिन्स. आमी पळयलां मणिपुरांत जावंक पुरो वा इतर कडेन क्रिस्तवांक
धग दिता आसतना, क्रिस्तांव वयर हल्लो जाता आसतना आमच्याच मंगळुरांत 2008 इसवेंत जाल्ले घडीत तुमकां उडास आसा. इगर्जेचेर जाल्लो हल्लो आनी तो वळो आमचो एकवट सांगात पोवन दाखोवंक आमकां साध्य जालें. आनी त्या वेळार जाल्ल्या प्रोटेस्टान म्हाका अजुनूय उडास आसा डिग्रींत आसुल्लो हांव. थंयसर तो त्या पंगडा असो ह्या पंगडा असो म्हणलो भेदभाव नासलो. सकड एका पाक्याकाल आयिल्ले आनी ज्योती सर्कलांत हांव नेहरू मैदाना म्हणसर आसुल्लो लोकांचो संको हर एक क्रिस्ताक फाती येतले सांगात आयिल्ले. आनी थंयसर तो एकवट प्रदर्शीत जाल्लो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, तो एकवट सोम्यान आमकां दिवचो. सोमी जर आमचे सोबे आसा तर तो एकवट आमचे थंय सदांच उरतलो. सोमी आमच्या जिवितांत जर आसा तो एकवट मोडूंक बिलकुल साध्य जावचें ना. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी मागोंक जाय, आमी जें कितें भेटयता तें मागणें आमकां एकवटीत दवरचें तसलें मागणें जावंक सोम्या आदार दी म्हणून आमी मागया. तसो येवकरिस्तान येवचो सोमी कशें आमकां हर एकल्याक एका मंदिरा भितर सांगात हाडटा. आमच्या कुटुंबां एकवटीत दवरूंक, आमचे वाडे एकवटीत दवरूंक, आमची फिरगज एकवटीत दवरूंक ताची कृपा आमकां दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेतार देव बापाक मानतच न्ही जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकाने महिमेक आमच्या नेटक्या पोयसबेच्या आदावान सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बाबा, तुझ्या बुद्धान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणावरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या चडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे
आमची काळजां भारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुझे तुझे सर्वेस्पराचे नावे ये दाताचे. उत्सर्गी तुझे उत्सर्गी तुझे. बाबा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पवची. तेच परी जवान जतस ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडता सो गुड परगटूया. जेजू तुझे मरण आमी समर्पता. तुझे पुनर्जीवन मोर आमी परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी जिवित सोंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका तीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगयन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवंत असो बरोवस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगयन जुजय तिचो पती भगयन धर्मदता भगयन लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगतांत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय सराकांतांतली वाटय कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं माय मग सगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया क्रिस्त देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी आमकां हरी एकल्याक एकवटीत दवरता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलें आमी सर्वांक सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या परप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव म्हजे सांगाता स्वीकार कर ह्या काळजांत म्हज्या अत्रेकांत रावता सो
येसू आवडता आयला याता मोचे तै आवडलासता वैभव तुसू आमकां प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रीत मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाऊ बहिणींच्या कश्टांक आणि हाल उपाद्र्यांक उघड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आणि अनित भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीधार दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वसुनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार ಸಾಲೊರೆಸಾಗ್ ಮಾಗ್ನೈ ಏಸೈತೆ ವಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಲೊರೆಸಾ तरण्या प्रायरस भवडत कठीण कस सोन जीव दिल्या आयक आमचें कळदे मागणे वर्त्या पातीने आमी तुजे सरशे आयल्या जीव भावार्थ खीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोन दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळ अशें कर आमच्या सरत मेघ आणि संसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयचें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी फावाशें कर आन भावड्यांक आनी भावडांक शिळिल्ल्यांक सर्गींचो उसवाड देवाची वळख मेळाची कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरोन दी आमच्या कुडयेंतम्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं आमचे सर्व गरजो ह्या वेळार सालोरेसाच्या पांयांतळी आमी दवरया मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां आतां आमी दिवया बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात सबारसना विविध उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात कॅनडाची विजा मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात एका भुरग्याक चलची आनी उलोवची सकत फोव केल्ल्याक अर्गां दितात तशेंच आमी हर एकलीं आमकां मेळिल्ल्या उपकारा पासून कुटाम म्हणलें देणे आमकां दिल्ल्या पासून कुटुंबांत एकवटीत रावंक फोव केल्ल्या पासून ह्या वेळार आमी मागया प्रत्येक रितीन जायतीं जाणांनी त्या सावा हांगासर दिल्लीं आसात मागोवंक विनंती केल्ली आसा त्या सावा हे परी आसात एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक जागो नावार जावंक 16 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक 5 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक केसेट एग्जामांत पास जावंक दोगांची सर्जरी सक्सेस जावंक एकल्याचें लिवर सिरोसीस जाल्लें सारकें जावंक 7 जाणांक भुरग्यांचें देणे फावो जावंक भुरग्यान गोद्दें उलोवचें सारकें जावंक शेळ काफो उणो जावंक शुगर आनी प्रेशर सारकें जावंक मोतीक शांत समाधान मेळोवंक जल्मदावन आसली गांठीची दूख गूण जावंक भायर पडिल्ली सर्टिफिकेट्स मेळोवंक मोबायलांतल्यान पयस रावंक PUC एग्जामांत बरे मार्क्स काडूंक फिट्स पिडा गूण जावंक
मानसीक पिडा गुण जावं, काम परमनंट जावं, कुंकली आनी एलर्जी गुण जावं, पांयांक गाय जल्लो गुण जावं, आमाल पिवणे आनी हेर वायट समय सोडूंक, एकल्याचे पयशे पाटी मेळोवंक, कॅनडाची विजा मेळोवंक, मुंबईंत स्वंत घर फावो जावं, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आनी प्रत्येक रितीन आमच्या हर एकल्याच्या तेसां बसोत गरजां बसोत ह्या वेळार प्रत्येक रितीन विशेष रितीन आमी मागया. फाल्यां जावन प्रारंभ जावचे आमच्या बसलिकाची महापरब बऱ्या रितीन जावचे बसोत आमी मागया. आज सांजेर भोवपण दवपण असो दीस आमी आचरण करता. आमच्या हर एक फिरगस कुटुंबाच्या संद्या बसोत आमी मागया. आमी एकवटीत रावोंक समियाचो आधार मागया. तेच बरी आयच्या दिसा मागया ह्या फेस्तांत कुमोग करच्या हर एकल्याक समियाचो आधार फावो जावन दी. जावंक बरो वॉलंटियर्स जावंक बरो कॉयरस जावंक बरो विविध रितीनी इगर्जेंत काम करतल्यांक, तशेंच वाठारांत काम करतल्यांक, स्टॉलांत काम करतल्यांक, हर एकल्याक कुजनान काम करतल्यांक, हर एकल्याक समियाचे आशिर्वाद आमी मागया. जे कोण ह्या वाठारा भोवारी तांचोच म्हणलो वावर दितात, तांचे सुमेस तांचेर समियाचो आशिर्वाद प्रत्येक रितीन सालोरेसा मुखांतर तांकां फावो जावन दी म्हणून आमी तांचे पसोती विशेष रितीन आमी मागया. प्रत्येक रितीन मागया आमच्या कुटुंबां बसोत. आमच्या कुटुंबांनी जर वांटे फांटे आसात, जर मनास्ताप आसा, एकामेका उलोवन येना, आमी सर्वांनी एकवटीत रावोंक समियाचो आधार आमी ह्या वेळार मागया. सालोरेस मुखांतर समियाची कृपा मागया. संगत आमी म्हणया. शिकी बावरता परमाने बरी क्रिस्तांव चिनीची येवन बागी मरण सर्गात तुझे संगत हा ससाक देवाक होगल संगे बाग आमा समी सांग फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालोरेस मार्तिराम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया येसर पदवीदार देवा भाग्यवान लॉरेसान आपल्या वडवड्यांच्या उज्याचेर जैत वर्षन तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवेची कर म्हूण आमी लालयेन मागता. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्व पिडेस्त बसोत आतां आमी विशेष रितीन मागया. समियाचे नावे आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार, समियान दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे सरशील पावोवन दी. समी तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर पदवीदार आनी ससान देवा तुजी गुणकाची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कसरोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. पदकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपाजांतले तांकां सुडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुलतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाची प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सावास संतोष समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली तातूंच काय तांची जावन दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण बासाची खरी भक्तिवंतान जावची येवचें आनी तुका महिमा दिवचें बाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर दरवा आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान दरवा आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान दरवा आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर दरवा आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सगळे आसो. आमेन.
भगवंतलो रेसा आम्हा पसत विनंती कर. भगवंत करसूचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.